तुवें कुळ्या विजीट केले की दुधसागर वॉटरफॉल्सचो जो प्रॉब्लेम आसा तो इश्यू जो चलता आनी आज पर्यंत 2 ऑक्टोबराक चालू जावपाचें जावना तेन्ना हेजेर तुका कितें म्हणपाचें? हे दिसांनी हांव 2 ऑक्टोबराक म्हणजे वर्सपद्दती प्रमाणे दुधसागर वॉटरफॉलाचो धंदो आसा तो स्टार्ट जाता आनी हांवें हे दिसांनी पेपरांनी वाचतालो ते काल हांवें अध्यक्ष निलेशाक फोन केलो कशें कितें जालें रे कशें आसा तातूंत धंदो स्टार्ट जालो ना आनी बोलो मातशें उरलां आमगे ते हांव म्हणलें येता मेळटा कित्याक जेन्ना हांव 5 वर्सां 2017 सावन 2022 म्हणल्यार आमदार म्हणून काम करता आसतना म्हाका दुधसागर वॉटरफॉल जे जीप ओनर असोसिएशन आसा म्हाका सामकें लागींच्यान सगळे लागींच्यान म्हाका संपर्काक आसले आनी सगळो विशय हांवें सरकारा कडेन मांडटालो म्हणजे विशय म्हणटा तो कितें उरतालो व्हडलोसो विशय उरना तेन्ना फक्त लिमीट जे लिमीट विकेंड लिमीट आसा तें वाडोवपाचें सुटयाक परतून लिमीट वाडोवपाचें आनी तेन्ना क्रावडूय खूब येतालो म्हणजे ते मागीर ते कोवीड महामारी जाली आनी मातसो क्रावड कमी जालो मागीर SOP जालें मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ठरयलें 2021 ऑनलायन वेबसायट हीच कंपल्सरी जावपा जाय आनी जे ट्युरिस्ट येतले विजिटर येतले ते ऑनलायनी प्रमाणे बुकींग जावन हो हें दुधसागर वॉटरफॉलाक तांकां व्हरपाक दुसरे प्रमाणे जावपा जाय मागीर हांवें तेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो ते टायमार 2021 दिलीप बाबा कडेन उलयलो दिलीप बेनी सगळे नंदीश बी सगळे पणजे आयले आमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी तेन्ना अध्यक्ष दिलीप बाब आशिल्लो असोसिएशन तेणी सांगलें आमी वेबसायट केल्ली आहा आनी त्या वेबसायटीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मान्यता दिवची तेजे कडेन वेवस्थीत अध्यक्ष असोसिएशनाचो अध्यक्षान मांडलें तांकांय तें पटलें तेणी सांगलें आपूण हें चॅक करता आनी 8 दिसांनी ही वेबसायट स्टार्ट करया मागीर रोखडेच इलेक्शनाचे दीस आयले आनी मागीर तें उरलें मागीर इलेक्शनां जालें ना तें मागीर आमी अशेंच ऑपरेशन चालू उरलें पूण आतां हांव हांगा विजीट दिल्या ती असोसिएशना कडेन म्हणजे म्हाजें म्हणण्यान हें जें ऑनलायन वेबसायट जी आसा ती दुधसागर जीप ओनर जे असोसिएशन आसा हेंच्या मार्फत ही वेबसायट स्टार्ट करची जी सर्वीस प्रोवायडरां दिली ती बंद करची आनी हेंचे कडेन सर्वीस आतां गोवा टुरिजम डिपार्टमेंट ह्या दुधसागर जे जीप ऑपरेटर हेजे भितर गोवा टुरिजम केन्नाच नासुल्लें तें हांव म्हणटा आयलें कित्याक हांगचो आमदार जो आसा ते गोवा टुरिजमाचो चेअरमॅन ह्यो बरी गजाल आसा हांगा खुबसो डेव्हलपमेंट गोवा टुरिजमा मार्फत जाल्लो आसा ब्युटिफिकेशन त्या प्रमाणे पूण जे पयशे वाडयले थंय प्रश्न आयला आमकां ट्युरिस्ट जाय हांगा ट्युरिस्ट येवपा जाय जी क्रेज आशिल्ली ती आज दिश्टी पडना आज ट्युरिस्ट खंय कमी जावपा असो कितें धंदो असो कमी जावपा जायना धंदो वाडपा जाय कित्याक जीप ऑपरेटराचोच विशय ना हो टोटल कुळ्या मोहल्ल्या शिगांव वेवसायाचो विशय आसा लोकांनी ह्या धंद्या खातीर आपलो धंदो दुसरो रेस्टॉरंट गेस्ट हावस बाकीचो धंदो वाडिल्लो आसा बँकेंतल्यान कर्ज घेतलेलें आसा असो विजिटर कमी जावन हो धंदो असो कमी जावचो न्ही ह्या प्रमाणे म्हाका विजिटर कमी जावपाक कारण कितें आसा मुख्य कारण पयशे वाडले न्ही पर हेड जवळ जवळ म्हाजे हिसपान 220 रुपया 257 रुपीज वाडले कित्याक पयलींच ते वाडून 700चेर व्हेल्लें तेन्ना सारकें 750चेर 340चेर पावयल्लें म्हणजे ओके आहा आमी तेंच्याय चिंतपा जाय न्ही जे ट्युरिस्ट येता हांगसर तेंचोय विचार करपा जाय तुमी सीएमा कडेन बी कितें उलयतले आतां सीएमा कडेन हांव अपॉयंटमेंट घेता मेळटा आनी ह्या विशयाचेर सीएमाक सगळो हो विशय म्हायती आसा फक्त हांव मांडटलो आमचे जे गांवचे भाव कुळे मोले शिगांव हे जीप ओनर जे आसा हेंकां मदत कर हें हांव मागतलो आयज जेन्ना सरकार ट्युरिजमाच्या दृश्टिकोनान जेन्ना पळयता तेन्ना अतिथी देवो भव म्हणटा आनी आयज हांगा दिसून येता की गेस्ट रेट वाडल्या ते हितून येवन रिटर्न वयता सो तेजेर तुमी
सरकारा कडेन कितें मांडपाक शकता जर JTDCन जर रेट वाडयला तेचेर तुमचो स्टँड कितें आसतलो? रेट वाडयलो म्हणूनच गॅस्ट कमी जाल्या. रेट आसता तसो पयलींचो रेट आसा. आतां फॉरेस्टाक जे चार्ज आसा तो करतात, वायल्ड लायफाचो करता, पंचायतीचे जॅकेटाचे पयशे सगळे. आतां फक्त एक रेट वाडून GST पयलीं वचना आसलो, तो GST 18% समज तेजेर प्लस जायत जाल्यार तें वर्कआवट जाता सगळें. ते सगळे फाटी जळात. सध्या दुधसागराचो इशू चलता की तेंची वेबसायट जी आसा ती सर्वीस प्रोवायडराक JTDCन घेवन दिल्ली आसा आनी दुसरी म्हळ्यार एक कावंटर आसा JTDCचो ऑनलायन कावंटर. हे बंद करता, कावंटर बंद करता आनी आमची वेबसायट परत दिवची अशी तेंची मागणी आहे. ते मागणेचेर तुजी कितें मत आसा? एक्झॅक्टली अध्यक्षान जी मागणी केल्ली आसा असोसिएशना मार्फत ती सारकी योग्य आसा. हो गोवा टुरिजमाचो कावंटर जो आसा कुळ्या हो बंद करचो आनी जी वेबसायट जी आसा तेंची स्टार्ट करची. तुजी टायमार जी ती ऑनलायन प्रक्रिया चलताली तेन्ना तुवें ती स्टॉप दवरिल्ली म्हळ्यार लावना. हेजेर कितें सांगपाचें आसा तुका तेन्ना? ना, तो विशय हांवें मांडलो. आतां तुमच्या मिडिया कडेन मारल्यार म्हणजे हांव जेन्ना 2017 साकून 2022 म्हटल्यार ह्या वाठाराचो आमदार आसलो आनी दुधसागर जीप ओनर असोसिएशन म्हाजे कडेन सदांच संपर्क आसताले आनी तेंचो सगळो विशय जो आसा तो हांवें गव्हर्मेंटा कडेन मांडलेलो आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मांडलेलो आसा. तेन्ना आनी हितून वेगळें सांगूंक ना म्हाका. म्हणजे आयज आमचो PWD मिनिस्टर आयज अकस्मात हांगा येवन आमकां भेट दिली तेजे बद्दल हांव तेजे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आमी जो आतां आमी वारंवार सरकारा कडेन मागत आसा कितें म्हणून की आमची वेबसायट आमकां दिया. ते वेबसायटीचेर आमी आमची ऑनलायन बुकींग करून आमी गॅस्टांक आमी धाडटा अशें म्हणून. एक्स PWD मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणपाचे कित्याक तेणें पेपराचेर वाचून ताका आमची चुरचूर दिल्ले आनी त्या चुरचुऱ्याचेर तो आयज हांगा येयलो. तेका लागून हांव खरेंच तेजे धन्यवाद म्हणटा.